नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया मसाला भात। गॅसार हांवें कायल तापत दवरल्या, तातूंत हांव 4 चमचे तेल घालता। तेल तापले तशें अर्दो चमचो सासवा घालता। सासवा तडतडली तशी तातूंत अर्दो चमचो जिरे घालता। चिमूटभर हिंग घालता। करबेलाची पानां घालता। तातूंत थोडे मसाले घालुया। तिखेची पानां, तिखी, चक्री फूल, 5 लवंगा, 5 मिरयां, 2 वेलची, 2 हरवे मिरसांगो घालता। बटाट्याची हांवें फोडी करून घेतल्या। तेंडली हांवें कापून घेतल्या। अर्द इंच आले धाडून घेतला। झाकण घालून 2 मिनटां भाजी शिजोवन घेवया। थोडे काजूचे कुडके घालता। हे 1 कप तांदूळ बरे उदकान धुवून घेतल्या। 15 मिनटां उदकान भिजत दवरलेले। तांदूळ आमकां तेलार परतून घेवपाक जाय। तांदूळ तेलार परतून जालो, पाव चमचो घालता हळदीची पावडर, अर्दो चमचो घालता कोथमिरेची पावडर, अर्दो चमचो घालता मिरचीची पावडर, अर्दो चमचो घालता गरम मसाला पावडर। मसाले घालून मातशे दवळून घेवया। चवी प्रमाणे मीठ घालुया। अर्दो चमचो गोड घालता। 2 कप उदक हांवें गरम करून घेतला। मिक्स करून घेवया। हाजेर झाकण घालून शिजोवन घेवया। शिजता आसतना मदीं ढवळून घेवपाक जाय। मसाले भात एकदम बरो शिजला। 1 चमचो तूप घालता। ओली कोथमीर घालता। थोडी सोय घालता। मिक्स करून घेवया। मसाले भात एकदम मस्त जाला। गॅस हांव बंद करता। सामको रुचीक मसाले भात खूप टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरे करू।